एक जणांना 5 वर्षाचे 2 आणि यासाठी भटी दीपकांनी ते आम्ही घातलेले कोणा गाडी कोणती झगड्यात कोणाचे नाव म्हाका हय म्हाजे कितके भटी म्हाकाच दिना हे काम करा डेटी असतले आम्ही त्यांना काय पास झालं म्हणून म्हणजे डेटी तो मागच्या सांगून शकता खाली उरल्या मागे पास झालेला कसे झालेला काय सांगता मानून दिले ते पयलींचे आहा पळय ते पयलींच्या पंचांनी खुबशे हे केल्लेले आहा तेका लागून आमकां ती ग्रामसभा जाय ते कितें आहा पळय आमकां हय तेका लागून आमकां ती ग्रामसभा जाय आनी लोकांकूय कळोन की पयलींची आमची बॉडी आसली पळय तेणी कितें केलां आमकां आमी तर कांय करचें ना आमी फक्त लोकांक सांगतले लोकांक ठरोवपाचें तेव्हा ते तेंच्यांनी सारकें केलां काय रॉंग केलां आमकां ग्रामसभा जाय आमी ग्रामसभा सगळे सांगतले आणि आमकां खबर आतांचो सरपंच आतां कॉपरेटीव आसा आनी 3 तुमचे सरपंच ते बिनवडो दिला सो आमचेच लोक आसा सो आमी एक्सपेक्ट करता की तुमी आमच्या इंट्रस्टान काम करतले तुमच्या अपेक्षा सेम टायम ते पयलींच्या पंचायती कितें भानगडी केल्या ते लोकांक कळपाक जाय ते भायर सरोंक जाय सांगतले आमचे कडेन आहा ते मंत्री दुसरो आहा तांणी सांगतले ताका लागून आमकां ग्रामसभा जाय आमी ग्रामसभेक केन्ना सांगतले ही बॉडी आसता आसतना तेन्ना ते पळोवन लास्ट ती तेंच्यांनी सगळे हे जाले आनी मागीर ग्रामसभा जावना ग्रामसभा सोडलेली त्या पयलींचे पंचायत आसलेले पयलींचे ते आमचे आयकतात ना घाली जाय हे ते टॉयलेटी घाली आतां कितें जालें आतां तुमी करतले की आमकां आशा आसा आनी तुमी ही पंचायत धरतले धरून सारकी कोणाक म्हाजो उरलो ना सगळ्यांक सारकें आनी दुसरें काय तुमची जर आतां पळय येता कितें घेता आणि तुमची जर खंय तरी कामां हाडटा न्हू तुमची कामां खंय तरी हाडटा तुमची जर कामां खंय तरी हाडटा ह्यो आयकना आमदार आयकना जो कोण आयकना न्हू जाल्यार तुमी पंचायतीक आमकां सांगा आमी तुमच्या फाटल्यान उबे आहा कळ्ळें न्हू कोणाक कवर करपाची गरज ना जे गांवांक लागून बरें आहा ते आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतले हां सारकें मरे हय कित्याक तुमचें कशें आहा सदांच आमकां आयकोंक येता की आमदारा कडून सपोर्ट मेळना हेच्या कडून सपोर्ट मेळना आनी आमची पंचायत फाटीं उरलेली आहा आज बाकीचे पंचायती पळय खंय पावले सांगता तुमकां जर मेळना जाल्यार आमी पूण तेच्या फाटल्या टेनवरांक इतली आतां जवळ फाटले इतले जे टेनवर जाले तेणी ग्रामपंचायतीक कशी व्हिजीट दिवंक ना जेन्ना पयलींचे नार्वेकार आनी दितालो पळय तशी तेणी केन्नाच व्हिजीट दिवंक ना हेचो क्लियर कायट आहा की तो खंय तरी लोकां फुड्यान येवपाक सुद्दां भियेता तेणी जर खरी कामां तेच्या हातीन जातली आसली तो येतलो आसलो तेका खबर आहा आपूण हांवें सांगतलो ती फाटल्यान कामां जावची ना ताका खबर आहा ताका येना तो येवपाक जाय हय व्हिजीट दिवंक जाय न्हू तेणी न्हू हे एके टेनवराक तो येवंक ना रे म्हाका त्या फर्स्ट हेका एक फावटी येयल्लो तानाड एकदां येयला त्यो रस्त्याचे हे गेलो तो मागीर आनी येवंक ना अरे पळय जर आम वर्सांसून एकदां तरी एक एडवान्स येवपाक जाय
कित्याक तो जर इनॉग्रेशना करपाक एखादे काही येवंक शकता जाल्यार लोकांचे हें आयकून कित्याक येवंक शकना? हय येवंक जायना. तो खंयचोय आमदार आसूं तेजे अवेरनस जावपाक जाय कमिटी सामकें तांकां सुद्दां खबर ना ते येयल्या कमिटी कितें आसता पळय ती खबर ना न्हू. पयलीं पयलीं कचऱ्याचो धडा कचऱ्याचो ते सगळे वेस्ट नाकाले तो पयलीं तो बरें जाता ते अशें आणि बोट ती लागली त्याच्या बोट मारला बोट करप तुम्ही कोणाचे नाव लीक करप ना नाव लीक करप ना कोण स्टँड करता तुम्ही काढा. अरे कचरो जर कमी करपाचो आहा लोक आयकना तुम्ही असो धावतो असो असले भरतो पळय धावतो आशिल्लो म्हाजे भरतो आसूं चुकी चुकी बरोबर हांव उडयता तांचे कालच्या मित्रात 4 पंचायती वयच्या पेपरार एका पंचाक 25,000 भरचे पडले पंचाक तुमी रेडी आहा शेट घालून तुमकां मार पडटले घरांक रामदार सकाळी जाणार सिंपल काय लोकांक अवेरनस करशात न्हू जाल्यार 50% कोयर कमी जाता. कळ्ळें न्हू. लोक जाणट्यांक बीन कोणाक खबर ना. आतां नुस्तेकार येता दारान तो येता पूण तरी तो घरांतून आयदन हाडून हरशीं नुस्तें घेवन जाता पूण तरी पिशवी दिता तो. तें सांगूंक जायना न्हू. तेणी सांगूंक जाय की बाबा आयदन घेवन येया. मागीर तें जालें तर एका दिसाक जर तो 50 घरां विकता 50 पिशव्यो जाली दिसाचे. चिंता वर्साक कितें जाता. पंचायतीन कितें स्कीम येयल्या पयलींचे कांय खबर कितें ते उसाक करपाक कितें येयला आसा स्कीम कित्याक बायांक ते उरांक जाय फुडें आकार जाय आनी बायांक आमचे 2 बायांक हाडले आता लोक भाड्याक दवरता रुमा आतां चोरी जाता आमी आमच्या गांवांत
आता भाड्यात कोणी गवले आणि गवले त्यांचा काय फायदा मागील ऍक्शन घेऊनच जाईल भाड्यात गाडी घेऊन खाता